ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ आराधने. आयच्या मिसाची वाचपा वाचूंक कोणी आसा जाल्यार दयाकन साक्रिस्तीक पावचे. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಯೇಕ ದೇವನೇ. ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು, ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು.
हालेलुया 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 परत एक कोटी आम्ही तेच कंदार गाऊया आराधने येसुवे ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ Hallelujah. 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 Ergantuka samyachisu. Ergantuka samyajisu. Ergantuka samyachisu. Ergantuka samyajisu. Vandantuka samyachisu. Vandantuka samyajisu. Vandantuka samyachisu. Vandantuka samyajisu. Stutituka samyachisu. Tuka samyajisu. Stutituka samyachisu. Tuka samyajisu. Mahimatuka samyachisu. Mahimatuka samyajisu. Mahimatuka samyachisu. Mahimatuka samyajisu. Aradantuka samyachisu. Aradantuka samyajisu. Aradantuka samyachisu. Aradantuka samyajisu. Hallelujah. 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 Sacramentantascia Cizucerec nădărgălia. Sacramentantascia Cizucer nădărgălia. Pois taunu. आमची ते सावां घेवन आमच्यो गरजो घेवन ह्या जेजूक मेळोंक म्हणून आमी हांगासर ताच्या पांयान तळायल्या दिंबयेर आमी आसाव बसून आसाव
ताच्या मुखार उबी आसा सोमिया हांव तुजे मुखार आसा हांव तुजे मुखार आसा हांव फावो न्हय त्या सोम्या जेजूक एक नमान करया सगळ्या काळजान सोम्या सगळ्या म्हज्या मनान सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या सक्तीन हांव तुका नमान करता ह्या जेजूक आमी नमान करया आमकां आमी समर्पण दिवया म्हाका म्हजी तेसावां म्हजी गरजो म्हजें कुटुंब म्हजें फिरगस कुटुंब म्हजी देव पवित्र सभा म्हजी समाज म्हजें शेजामार म्हजी मोगाची म्हजी वैरी म्हजे कोण म्हज्या विरुद्ध उलोवचीं आसा तांकां सर्वांकी तुज्या पांयां तळा समर्पिता हो वेळ तुजे संगता करसूंच्याक हो वेळ तुजे सोवें हांवें करसूंच्याक हो वेळ मोगान हांवें करसूंच्याक हो वेळ तुज्या आशिर्वादान हांवें बरोवन घेवच्याक म्हाका तूं फावो कर सोमिया म्हणून मागया मोगाच्यानो माऊनपणी आमी आमचेच तेसावां घेवन हांगासर आयल्या आमचेच गरजो घेवन हांगासर आयल्या वाटेर येता आसतना साबार जाणांनी म्हज्या खातीर मागा म्हणून सांगलां आमच्या कुटुंबाचे गरजो आमची तेसावां जे कितें आमच्या मनांत आसा जे कितें आमच्या काळजांत आसा जे कितें आमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन आमी हांगासर आयल्या ते सर्व जेजूच्या पांयां तळा समर्पिया मोगाच्या न्हू साबार तेसावां आमी येदळूस तेरसा मुखांत्र मोरये माये मुखांत्र जेजूक समर्पिल्यांत ती तेसावां ती सर्व तेसावां संगी आमची तेसावां आमी ह्या आराधनांत जेजूक समर्पून दिवया आमकां रचलेलो तो देव जावन आसा आमकां राखचो तो देव जावन आसा आमकां सांबाळचो तो देव जावन आसा आनी खंडीत जावन हांव तुका सांडिचो ना हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडिचो ना तुजी आवय बापूय तुका सांडटीत तरी हांव तुका सांडिचो ना कित्याक की तूं म्हज्या मोगाचें म्हणून ताणें बासायिल्लें जावन आसा त्या भाशेक तो खंडीत जावन काल्तीमान घालता आमी ताच्या कुशीक काल्तीमान घालया ताच्या मुखार आमची सर्व गरजो समर्पण दिवया माऊनपणी 1 मिनट बरो माऊन रावन आमकां आमी समर्पण दिवया जुवांवचें पत्र जिवांवचें पयलें पत्र अध्याय 1 अवस्वर 5 तावन अशें म्हणटा आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां प्रगट करता तो संदेश हो देव म्हळ्यार उजवाड देव म्हळ्यार उजवाड ताचे थंय काळोखूच ना देव देवा सोवें आमी एकवटांत आसाव म्हणून सांगून आमी काळोखांत चलताव जाल्यार आमी फटकिरी देवा सोवें आमी एकवटांत आसाव म्हणून सांगून आमी काळोखांत चलताव जाल्यार आमी फटकिरी कित्याक आमी सता प्रमाणे जियेनाव पूण देव उजवाडांत आसले बरी आमी उजवाडांत जियेताव जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हणून जालें ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर्व पातकांतली
नितळ करतले. आमचे थंय पातक ना म्हणून आमी मुण्याव जाल्यार आमकांच आमी फटयता. आमचे थंय पातक ना म्हणून जाल्यार आमी आमकांच फोडकिरी करून घेता. आमी आमकांच फोडकिरी म्हणटा. तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें. पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बुगसून आमकां सर्व कोटेपणांतली नितळ करतलो. आमी पातक करूंक ना म्हूण जाल्यार आमी देवाकच फोडकिरो करता. ताचें उतरी आमचे थंय ना जाता. देवाकच आमी पातक करूंक ना म्हूण जाल्यार सांगलें जाल्यार आमी देवाकच फोडकिरो करून घेता आनी ताचें उतर आमचे थंय ना जाता. मोगाचनो एक घडी बोर दोळे आमी धांपया. दया करून जें कोणाक बसोंक आसा तांणी बशी येता. आमचे दोळे आमी धांपया. साबार पावटी आमी मनशा सैमांत जियेल्लीं. मनीस जावन कुटुंबांत फिरगजेंत समाजेंत जियेल्लीं. आमकां गोत आसा आमी कसली म्हणून. दोळे धांपल्यार आमी आमकांच सिटी स्कॅन करूंक शकतले. आमी आमचें अंतस्करण परखूंक शकतले. आमी आमचें मन आमचें जिवीत आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक शकतले. ह्या सक्रामेंता मुखार आमी आसा. आमच्या जिणयेचेर एक नदर घालया. आमच्या जिविताचेर नदर घालया. कसलीं उतरां आमी उलयता. कसलें जिणें आमी जियेता. आमी कसलीं. साबार पावटी आमी सांगलां आसूंक पुरो हांव सत्यवंत. हांव फटी मारिना. हांव बऱ्यांतलो बरो म्हणून सांगलां आसूंक पुरो. ह्या सक्रामेंताच्या ह्या जेजूच्या समोर आमी आसा. मोगाचनो तो आमचे खातीर राखोन आसा. आमकां रसल्लो देव आमकां वळखता. आमी आमचे बायोडाटा दिवची गरज ना. ताच्या मुखार आमी आसा. थोडे धांपूनच आमी वळखून घेवया. वय साबार पावटी आमी सुकून पडटा. उतरांत कर्णेनी आमच्या नृत्य मुखांत्र आमी सुकून पडल्या. साबार पावटी देवूच ना म्हणून आमी जियेल्या वचोंक पुरो. दोळे धांपून आमी जियेल्या वचोंक पुरो. दोळे धांपून आमी जियेल्या वचोंक पुरो. देवातावन सुकोन काडलां आसूंक पुरो. पूण तो देव आमकां सोदून येता. वाट सुकोन गेल्ल्या आमकां तो सोदून येता. तसा आमी केल्ल्यो चुकी वळखून घेवया. हांव फावो न्हय सोम्या. हांव फावो न्हय सोम्या. तुजे मुखार रावोंक हांव फावो न्हय. ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು. ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು हांव हात उबारून तुझे मुखार बेडूंक हांव फावो न्हय सोम्या. हांव योग्य न्हय. हांव एक पातकी जावन आसा. अंतस्करणाची झडती आमी करया. आमी हर एकली पातकी, हर एकली आमी त्या देवाक घात केला. आमी ताका मोस केला. आमच्या मोगाच्यांक आमचेर विश्वासून रावुल्ल्यांक आमी मोस केला. मोगाच्यानो मनशा सैबान साबार पोटी आमी सुकून पडल्या. जाल्यारी ताचे मुखार सोम्या हांव फावो न्हय. तुजें एकच एक उतर म्हाका फावो करूंक शकता. तुका हांव सेवंक शकतलो म्हणली ती उतरां पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी म्हणटा. आनी त्याच जेजू क्रिस्ताक ताच्या कुडीचें रगत, कूड आनी रगत आमी सेवंक मुखार सरता. तेंच उतर आमी परत म्हणया. हांव फावो न्हय सोम्या. हांव फावो न्हय सोम्या. तुजे मुखार दिमयेर पडोवंक, तुजे मुखार बसोवंक, तुजे मुखार उबो रावोंक हांव फावो न्हय. सुकून पडलां. सुकून पडल्या त्या वेळा खातीर, हांवें केल्ल्या चुकी खातीर म्हाका बोगसाणें जाय जाल्यार बोगसाणें तूं दिताय म्हणलो बरवसो घेवन या मंदिराक हांव आयलां. या पूण शेताक हांव आयलां. तुज्या पांयां तळा हांव आयलां. म्हजें सर्वस्व सांडून हांव हांगासर आयलां. समर्पण दिवया मोगाच्यानो. तो आमकां बक्षिता.
तो आमकां बेसांवांनी बरोवंक आशेता. हांव तुमकां अनाथ जावन सोडचो ना. हांव तुमकां अनाथ जावन सोडचो ना. हांव तुमकां खंडीत जावन जियोंक फावो करतलो. हांव तुमचे सांगाता रावतलो आनी खंडीत जावन हांव वेतलो. तुमकां एक कूड तयार करतलो. हांव एक तुमकां जागो तयार करतलो. म्हज्या बापाच्या घरा दराळ कुडां आसात. एक सुरपणाचें आमचें जिणें जावन आसा. ह्या समाजान जियेत आसतना, आमच्या कुटुंबान जियेत आसतना हांव तुमकां एक सुरी जावन सोडचो ना म्हणलें सांगलां ताणें. हांव तुमी केल्ली पातकां बक्षितलो. हांव तुमकां म्हजे थंय परत एक करतलो म्हणली बासावणी ताणें दिल्या. तो बास दिल्ली तो मोडिना मोगाच्यानो. आनी पवित्र आत्म्याक ताणें आमकां दिला. पवित्र आत्म्याक ताणें आमकां दिला. घेया पवित्र आत्म्याक. ताच्या शिसांक ताणें म्हणलें, भावार्थ्यांक ताणें म्हणलें, आनी जे कोण ताच्या पांयां तळा येतात तांकां सरयेकल्या की 3 उतरां तो दिता. आनी म्हणटा घेया पवित्र आत्म्याक. घेया पवित्र आत्म्याक. घेया पवित्र आत्म्याक. त्याच पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. पवित्र ती उतरां आमी आमच्या काळजा मनांत मनान चिंतन करया. त्या पवित्र आत्म्या ये देवोन म्हजे थंय तूं राव. म्हाका तूं बेसांवांनी बरो. म्हज्या कुटुंबाक तूं बेसांवांनी बरो. पवित्र आत्म्याचें गीत गावन पवित्र आत्म्याक आमी येवकार मागया. आमची पातकां वळखून घेवया. आमचे सुखी वळखून घेवया. आमकांच देवाक आमी समर्पण दिवया. पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. आमचेर देवोन ये. सागोरा आमचेर तूं देवोन ये. आमचेर तूं देवोन ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोन ये. आमचेर तूं देवोन ये. लाभोय आमकां तुजी कृपे देणी. 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 बोळादी कर आमची अस्कचिणी. बोळादी कर आमची अस्कचिणी. बोळादी कर जिणी. बोळादी कर जिणी. कुटुंबांची येवंक आमी माया मोगान. 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 लालेवन मागता तुजी कृपा. लालेवन मागता तुजी कृपा. लालेवन तुजी कृपा. लाभय तुजी कृपा. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोन ये. आमचेर तूं देवोन
आमचेर तूं तेवून ये पवित्र आत्म्या कुरपे सागोरा देण्या दातारा तुजी कुरपेची झर आमचेर वतून आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आमकां तूं नितळ कर आमकां तूं निर्मळ कर आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर बेसावांनी भर तुज्या पवित्र फळांनी आमकां तूं बर आमचें जिणें तूं नंदन कर मौनपणी त्या पवित्र आत्म्याक आमी येवकार मागया तो आत्मो आमचे थंय तो स्पिरीत आमचे थंय येवच्याक राव समया म्हजे थंय म्हजे संगीत तूं राव म्हज्या कुडींत तूं राव म्हज्या कुटुंबांत तूं राव म्हज्या शेजामारांत तूं राव म्हज्या वाठारांत तूं राव म्हज्या समाजींत तूं राव म्हाका तुज्या पेसावांनी बरोबर देवाची स्तुती करूंक आमकां सबार पोवटी लज दिसता न्ही वय मो सबार पोवटी आमकां लज दिसता सबार पोवटी आमकां आमची अस्मिताय म्हळ्यार आमची आयडेंटिटी आमी जर तर एका वावुरा तळाक वेता थंयसर आमी आमची अस्मिताय दाखयनासतना आमची आयडेंटिटी दाखयनासतना आमकां भितर सोडिनात जर तर आमी खंयसर वेता म्हूण जाल्यार इस्कालाक वेता म्हूण जाल्यार थंयसर आमी युनिफॉर्म घालून वेता सबार पोटी आमी आमची अस्मिताय क्रिस्तांव म्हणली अस्मिताय आमी लिपयल्या आसूंक पुरो न्ही सबार पोटी आमी लिपयता कित्याक म्हळ्यार आमी जाणा आसांव आमी सुखीदारां आमी देवातावन पयस गेल्या आमकां लज दिसता थोडे पोटी आमी घाल्लें तें कोंत जावं दी आमी घाल्लो तो कुरीस जावं दी लिपोवन वेता आमी क्रिस्तांव म्हूण सांगना आमी क्रिस्तांव म्हूण सांगना पूण लोक आमकां पारखीता मोगाच्यानो आमकां पळोवन तो पारखीता आमी उलोवची उतरां पळोवन तो आमकां पारखीता तो आमकां परकी म्हणना तूं एक क्रिस्तांवगी म्हणटा तूं एक क्रिस्तांवगी म्हणटा आमची वळख न्हय ती आमची वळख न्हय आमकां दिल्ली वळख आमकां दिल्ली वळख कोणें दिल्या आमकां देवान दिल्ली ती वळख देवान आमकां ताच्या आमकां मोल दिलां आनी आमकां मोलान घेतलां आमकां आमचें मोल कळीत आसा गी कळीत आसा गी कळीत ना न्ही आमकां फ्री मेळिल्लें देवान आमकां फ्री दिल्लें उचीत दिल्लें हें जिविताचें देणें देखून सबार पोवटी आमी म्हणटा हांव मरतां हांव जीव होगडायतां हांव दुसऱ्यांक लागाड काडटां हांव दुसऱ्यांचें जिवीत पाड करतां म्हज्या जिविताचें मोल म्हाका कळीत ना देखून हांव म्हजें मात्र न्हय दुसऱ्यांचें जिवीत पाड करतां दुसऱ्यांच्या जिविताक आड पाय दितां दुसऱ्यांच्या संतोशाक आड पाय दितां सबार पोटी आमच्या जिवनांत अशें घडलां आसूंक पुरो अशें घडलां आसूंक पुरो पूण हें जिवीत आमचें न्हय हें जिवीत आमचें न्हय देवान आमकां दिल्लें हें जिवीत तुमी तें पोद आयकलां आसूं पुरो ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ ನೀನಿರುವುದು 3 ದಿವಸ ಒಯ್ಮೋ ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ ನೀನಿರುವುದು 3 दिवस या 3 दिसांच्या 4 दिसांत जिवीत पयणांत बरें करूंक आमकां देवान धाडिल्लें देवान दिल्लें देवाचें जिवीत ही अस्मिताय म्हजी न्हय जर तर आज हांगासर हांव उबो आसा तर हें जिविताचें देणें देवान दिल्लें सबार पोटी आमच्या पयणांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत कश्टाकांता वेळा आमी सांगलां आसूंक पुरो देवा म्हाका राख देवा तूं म्हाका पाव देवा तुवें म्हाका राखलें तुका अर्गां म्हणलीं उतरां आमी सबार पोटी सांगल्यांत आनी विसरन सोडलां त्या देवाक आमी विसरलां न्ही यूज अँड थ्रो म्हणल्या ह्या आधुनीक काळार आमी आसा
यूज अँड थ्रो वस्तू आमी घेता आनी वापरता आनी काण उडयता देखून देवाक आमचें जिविताचें देणें दिल्ल्या देवाक आमी घेतला आमकां कोणेंगी त्या देवाक आमच्या वडिलांनी आमच्या इगर्ज मातेन पवित्र सभेन त्या देवाक आमकां दाखोवन दिल्लो पूण त्या देवाक आमी वापरला गरज पडटा आसतना त्या देवाच्या पांयां तळ आमी आयल्या देवाची गरज आमी मागल्या आनी तें जाल्लेंच आमी ताका विसरल्या सबार पोटी हर एकल्याच्या आमच्या जिवनांत घडता आमी हर एकलीं सुखीदारां त्या देवाक एक उडास काडूंक खंय नावून गी आमी आयल्या आमचें कुटुंब सगळे आमच्यो राटावळी सांडून आज ह्या मुडीप म्हणल्या ह्या देव तेंपलांत हांगासर आमी आयल्या और एका शुक्रार आमी येता वचोंक पुरो पूण परत एक अवकाश आमकां तो देवान करून दिला मोगाच्यानो सबार चिंतल्ली उठोवना आसूंक पुरो सबार आनी कितल्या अवघडांत देवाधीन जाल्यात आसूंक पुरो पूण हो अवकाश वेळ देवान आमकां फावो केला हो आमी तयार केल्लो न्हय देवान आमकां केल्लो तें चिंतप देवान आमकां केलें कितल्यो राटावळी आमी सांडून हांगासर आयल्या देवान आमच्या मतीन घाला आमी खाली हातांनी फाटीं वचोन वचो खाली हातांनी फाटीं वचोन वचो जें कितें आमी हाडून आयल्या जें कितें आमी हात उबारून मागलां तें देव दिता कित्याक म्हळ्यार देव आमकां देवान आमकां मोलाक घेतलां आमचें मोल आमकां कळीत ना आमचें मोल आमकां कळीत ना कळीत आसा गी ना आमी आमकां मोल बांदूंक जायना सबार पोटी आमी मोल बांदता वचोंक पुरो आमच्या कामाक मोल बांदता न्ही गी आमच्या उतरांक आमी मोल बांदता वचोंक पुरो जर तर आमी एक दोळो काणगे जंय म्हणून जाल्यार एक काळीज काणगे जंय म्हणून जाल्यार एक थोडें रगत आमी काणगे जंय म्हणून जाल्यार हर एका विश्वाचें आमी मोल जर तर जाणा जाल्या म्हणून जाल्यार मात्र आमी न्ही गी साबार जाणां दाना खातीर ऑपरेशना खातीर डॉक्टराक हॉस्पिटलाक त्या देण्याच्या दातारांक जिवाच्या दाताराक न्ही गी तें सांडून आमी थंयसर मोल बांदता आसतना आमकां कळीत आसता थोडे फावटी आमकां जायना फावो जायना ते तितले पयशे वट्टू करूंक आमकां फावो जायना त्या दळा आमकां कळटा आमच्या जिविताचें मौल्य कितलें मोल कितलें म्हणून देखून हें जीव दिल्लो देव परत परत आमकां ताच्या पांयां तळ आपोवन हाडटा मोगाच्यानो परत परत आमकां आपोवन हाडटा ताणें आमकां स्वतंत्र जिवी जावन ताणें आमकां रचलां स्वतंत्रताय ताणें दिल्या विंसूंक आमकां ताणें अवकाश दिला आनी थोड्यांनी मात्र हो अवकाश विंसला थोड्यांनी मात्र हो अवकाश विंसला विंसोवणी आमी केल्या हो वेळ ताच्या खातीर आमी दिवच्या खातीर हो वेळ आमी व्यर्थ जावंक सोडचे नाका हो वेळ जावंक पुरो 20 आनी 4 घंट्यांत 1 घंटो या 1.5 घंटो देवान आमकां हो फावो केला हो व्यर्थ जावं सोडचें नाका अजापां घडतलीं केदाळां आमी काळजां मनां उक्तीं दवरून आमी त्या देवाची स्तुती करता कीर्तन 103 कीर्तन 103 अशें म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजें सगळें अंतस्करण ताची स्तुती करूं सगळे अंतस्करण स्तुती करूंक स्तुती गीत गायता आसतना स्तुती करता आसतना हात उबारून हालेलुया म्हणटा आसतना तें खंतार आमी गायता आसतना आमचें आंग जिम्म म्हणा जाय आमचें रगत एक तर आमकां आमच्या जिवनान जाय त्या दळा मात्र आमी सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या सक्तेन आमी ताची स्तुती करूंक आराधन करूंक सकतल्या भोगता गी कांय म्हणी भोगता गी कांय म्हणी भोगता गी आमकां हे सवाल आमी आमकांच विचारी जाय कितले पोटी आमी ताचें उतर परगटलां कितले पोटी आमी आराधनान भागीदारां जाल्या कितलीं कंतारां तें देवाचें उतर मोगाच्यानो पवित्र पुस्तकांत काडली ती उतरां सांगाता घालन कंतारां घडटात कंतार पदां न्हय कंतार पदां न्हय देखून कंतारां देवाचें उतर जावन आसा तें देवाचें उतर आमी आयकलां तें उतर आयकत आसतना मिसाच्या बलिदानान जावन दी पवित्र पुस्तकांतलें तें देवाचें उतर आयकत आसतना आमचें आंग जिम्म जालां गी आमकां कितेंगी एक तर आमच्या जिवांत घडले परी जालां गी थोड्यांक घडटा जें कोण तें साव घेवन येता जें कोण सबार पोटी आमी म्हणलें आसा आमकां न्हीद येता न्ही गी आमकां न्हीद येता कित्या खातीर आमी येता खाली हातांनी आमी येता खाली हातांनी फाटीं वचोंक आशेता
जर तर मिसाच्या बलिदानाक येता आसतना, जर तर देव तेंपलाक येता आसतना, जर तर देवा लागीं आमी येता खाली हातांनी आमी आयल्या तर खाली हातांनी आमी पाटी वेतल्या देखून आमी प्रत्येक जावन देवा लागीं येता आसतना एक तेसांव म्हणी हाडणेचें मोगाच्यानो, एक तेसांव जावंक पुरो म्हज्या खातीर म्हाका मागण्याची गरज ना, जावंक पुरो वाटेर येता आसतना कोणी मेळ्ळी, जावंक पुरो सबारांक आमच्या मागण्याची गरज आसा तांकां आमी मागोवंक सकतावंगी. त्या दळा आमकां न्हीद येना, त्या दळा आमकां कोणें कालें कितें केल्यार आमकां उपाद्र जायनात. आमी भक्तीपणांत वांटेली घेता, भक्तीपणांत पाटी वेता. देखून त्याच सोम्या आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसार नाका. ताचे उपकार ताणें केल्यात गी, आमकां उपकार केल्यात गी. हां, ताणें आमकां रचलां देखून ताणें करचें ताचें काम सांगलां आसूंक पुरो न्ही. सबार पोटी आमी सांगलां आसूंक पुरो, तुवें म्हाका जल्म दिलाय देखून तूं म्हाका सांबाळ. आमच्या आवय बापायक आमी मुळां आसूंक पुरो, आमच्या वडिलांक आमी मुळां आसूंक पुरो. उडास काडया, आमकां कोण सांबाळटात, आमकां कोण आमची जीवदातारां आसात तांकां आमी मुळां आसूंक पुरो. जर तर तांकां आमी मुळां म्हणून जाल्यार आमकां देवाची वळख करून दिल्ल्या, देवा मुखांत ह्या संवसाराक आपोवन हाडल्या आमच्या वडिलांक आमी मुळां आसूं जाल्यार देवाक म्हणल्या परी, देवाक म्हणल्या परी देखून आमी देवाकी म्हळां आसूंक पुरो न्ही. तुजी गरज ती, तूं म्हाका रचलाय, तूं म्हाका सांबाळ देखून ताणें केल्ले उपकार केदींच विसार नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता. कित्या खातीर आमी ताची स्तुती करी जाय, कित्या खातीर आमी ताची स्तुती करी जाय. आमी जर तर आमी सांगलें न्ही दोळे दांपोवन आमी जर तर मनान चिंतन केलें म्हण जाल्यार आमी कितल्यो चुकी करता, कितली पातकां करता, कितले फावटी चुकून पडटा. पूण तो आमकां बक्षिता, तो आमकां बक्षिता. आमकां भोगता गी, आमकां भोगता गी, आमकां भोगना. कित्याक गी म्हळ्यार आमी कॅरलेस करता, आमी कॅर करिना न्ही. हां, जर तर आमी केल्ल्या चुकीक दुसऱ्यांनी आमकां बक्षिचें म्हूण जाल्यार त्या दळा आमकां कळटा. केदळा दुसऱ्यांनी आमकां सॉरी म्हणजे त्या दळा मात्र हांव तांकां तें दिता हें दिता म्हणली उतरां आमी सांगल्यात आसूंक पुरो. आज तो जेजू आमी केल्ल्यो चुकी बक्षिता. सबारांक कुमसाराच्या सक्रामेंताक वचोंक आमकां अवकाश आसात. कित्याक आमी वचना, आमकां लज दिसता, आमकां लज दिसता. आमी केल्ल्यो चुकी वळखूंक आमकां लज दिसता न्ही. सॉरी म्हणूंक आमकां लज दिसता, थँक्यू म्हणूंक आमकां लज दिसता. देखून आमी इगर्ज माता सांडल्या, आमी पवित्र सभा सांडल्या, आमी कुटुंब सांडलां. येरे गांवंद किरी किरी म्हणलें आयकलां आसूंक पुरो. पयस गेल्या आमी सगळें सांडून आमकां कोण्णी नाकात, कोण्णी नाकात म्हणलें चिंतून आमी पयस गेल्या आसूंक पुरो. देखून हो वेळ त्या आमकां विसरनातल्या देवाची स्तुती करचो, हो वेळ आमकां आशिर्वाद केल्ल्या देवाची स्तुती करचो, हो वेळ आमची अपराध बक्षिल्ल्या देवाची स्तुती करचो. सर्व तुज्यो पिडा पयस केल्ल्या देवाची स्तुती कर म्हणटा किर्तन. सर तुजे पिडा पयस केल्या मोगाच्यानो हर एक घडी म्हज्या जिविताची म्हणलें तें कांतार आमी गायता आसूंक पुरो न्ही. सबार पोटींग गायलां आसूंक पुरो. हां, सबार पोटी देवान म्हाका राखलां वायटा विघ्नांतलें अनुवारांतलें. ताणें म्हाका राखलां आनी सांबाळलां. विसरून गेल्या हांव गी, विसरून गेल्या हांव गी. ना, त्या देवाची स्तुती आमी करया, त्या देवाक स्तुती गीत आमी गावया आनी त्या देवाचें स्तुती गीत गावन गावया आमी गीत. उबे रावया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानागरी. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया.
ताजी गांवच्या तयार केलो म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताजी गांवच्या तयार केलो पक्क्यात तो आसा लागीं आमकां मोगान आयकता बेगी पक्क्यात तो आसा लागीं आमकां मोगान आयकता बेगी स्तुती ताजी गांवक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुती ताजी गांवक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती हालेलुया 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 आमच्या पातकां खातीर तो मेलो आमकां ताणें रचलें आमकां ताणें ताचींच करून घेतल्यांत त्या देवाची स्तुती करूंक आमकां चड उर्बा देखून आमी हांगासर आयल्या मोगाचे न्हू वय तो देव आमकां रचता तो रस आमकां रसिचें म्हणून जाल्यार आमकां जें कितें आमकां गरजेचें तें सर्व आमकां तो तयार करता रचता आनी अखरेक ताच्या सारक्याचो स्वरुपाचो जावन आमकां तो रचता हे करून बसात जुवांवचो वांजेल अध्याय 8 अवस्वर 12 म्हणटा जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो हांव जावन आसा जिविताचो उजवाड आनी जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो पाटलाव केला आसूं पुरो नेंगी नेंगी आमी साबार जाणां फॉलो करता नेंगी ह्या आधुनीक काळार फेसबुकार जावं दी वॉट्सॅपान जावं दी आमी फॉलो केला आसूंक पुरो नेंगी साबारांक आमी लायक केला आसूंक पुरो साबारांक आमी शेअर केला आसूंक पुरो नेंगी करता हांव तिनस सांगतात म्हाका फॉलो कर म्हाका शेअर कर नेंगी म्हाका लायक कर करता हांव कोणा कोणाक आमकां पसंदगी आमी फॉलो करची साबार जाणां आसात आमकां फॉलो करची साबार जाणां आसात पूण आमच्या जिवनांत जल्मातावन आज पर्यंत आमी फॉलो केल्लीं साबार जाणां मोदें आमकां सोडून गेल्यांत मोदें आमकां सोडून गेल्यांत आमकां मोस केला आमकां घात केला न्ही कितलीं जाणां आसात आमी आमचे आस ती आशा आमची आसली ती उर्बा सांडून आमी सगळें सांडलां साबार पोटींग न्ही आमच्या जावं पुरो आमच्या काजारी जिवितांत जावं पुरो आमच्या धार्मीक बेसांत जावं पुरो आमी विंचून काडिल्ल्या उद्योगांत जावं दी जावं पुरो आमकां कोणेय ती उतरां सांगल्यांत दुखोवची उतरां सांगल्यांत आमकां जर तर घात केला म्हणून जाल्यार आमी थंय धांवन धांवल्या
सबार पोटी आमी धांवल्या पूण आमी त्या देवाक आमकां रसल्ल्या, आमकां सांबाळिल्ल्या, आमकां बेसांवांनी भरिल्ल्या देवाक आमी कितले फावटी घात केला, कितले फावटी मोज केला, कितले फावटी आमी ताका सोडून लिपोवन रावल्या, पूण ताणें आमकां सोडला गी, ताणें आमकां सोडला गी न्ही गे. आमी डायवर्शन काण घेवन दुसऱ्या वाटेंतल्यान गेल्या वचोंक पुरो. देवान रसल्ल्या, देवान आमकां फावो केल्ल्या, देवान आमच्या ताच्या सारक्याचो स्वरुपाचो जावन रसल्ल्या भावा भयणींक ताचें तोंड पळयनासतना आमी आनी एक वाटेन गेल्या वचोंक पुरो. आमी तकली बागोवन गेल्या वचोंक पुरो. आमी तकली उखून चलत जाय म्हणून देवान आमकां रसल्लें. आमी तकली वयर दवरी जाय, आमी मोर्यादीन चलत जाय. तकली आमी मुखार वयर उखलची केदाळा. मोर्याद आसल्यार मात्र नेंगी मोर्यादीन चलोवंक, धैर्यान चलोवंक आमकां आसा म्हूण जाल्यार मात्र केदाळा आमकां मोर्याद आमी आसली होगडायल्या, या ती मोर्याद आमी दुसऱ्यांक दिवंक शकना, केदाळा आमी तकली बागोवन चलता. पूण ह्या देवान आमी परत परत तकली उखलून चलत जाय, तकली उखलून पळय जाय. आमकां तो मर्याद आमकां पाटी दिता. तो उजवाड रसुल्लो तो देव तो म्हणटा देखून आमकां तो बक्षिता आनी म्हणटा जो कोण जिविताचो उजवाड आसतलो, जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळो कान चलचो ना, तो सकला पळोवन चलचो ना, तो लजेवचो ना, तो मर्यादीन चलचलो, तो वयर पळोवन चलतलो. देखून हांव जावन आसा उजवाड, हांव जावन आसा उजवाड. आमी काळोखाक लायक करता गी उजवाडाक लायक करता. आमच्या घरांनी न्ही आमच्या घरांनी लायट आसा तासोंक पुरो, पूण थोडे फावटी कर्टनाय घाल्यांत आनी कितें काळोख न्ही आमकां. आमी काळोखांत रावोंक अपेक्षीत हांव साबार फावटी. आमी बंद परिस्थितींत रावोंक अपेक्षीत हांव. आमकां लोकांक मेळोंक नाका, आमकां बरें करूंक नाका, आमकां सेवा करूंक नाका. देखून आमच्या इतल्याक आमी म्हणलो मनोभाव दवरून आमी जियेल्या वचोंक पुरो. देव म्हणटा हांव जावन आसा उजवाड. आमकां रसुल्लो देव उजवाड ताणें आमकां दिला, दोळे आमकां ताणें दिल्यात. जर तर आमी दोळे धांपून चल्ल्या म्हूण जाल्यार ती देवाची बेसांवां तो उजवाड आमी पळोवंक शकची ना. केदाळा आमी दोळे धांपी जाय गी, केदाळा आमी धांपी जाय. देवान आमकां केदाळा दोळे उक्ते करूंक आमकां आपोवणें दिलां गी. केदाळा उक्तें करन देवाक देवाचें प्रतिरूप पेल्या थंय आमी पळयंक शकल्या म्हूण जाल्यार आमी देवाची बेसांवां जोडूंक शकतल्या. देखून आमकां काळोखाची न्हय, आमी काळोखाची न्हय, आमी उजवाडाची व्यक्ती, उजवाडाची भुरगीं. उजवाडान आमी राव जाय म्हूण जाल्यार न्ही ताचो उजवाड आमकां गरज आसा, ताचो उजवाड आमकां गरज आसा. मातेवाचो वांजेल, मातेवाचो वांजेल, त्या वांजेलांत आमकां तो सांगता कितें म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड म्हणलो जेजू कितें म्हणटा, तुमी तो उजवाड म्हणटा. म्हाका आनी तुका तो उजवाड कर दिता मोगाचनो. देखून हांवें म्हळें आमी क्रिस्तांवां, आमची अस्मिताय ती आमची न्हय, आमी ताची अस्मिताय, आमी ताची आयडेंटिटी काण घेवन वेचें. आमी ताची भुरगीं. आमकां ताणें तें ताच्या पवित्र तेलांत मागलां. हर एका मिसाच्या बलिदानांत ताची कूड आनी रगत तो आमकां दिवन आमकां तो पवित्र करता, आमकां तो नितळ करता आनी आमकां ताच्या बेसांवांनी भरता आनी परत एक फावटी ताची अस्मिताय तो दिवन आमकां भायर धरता. ताच्या धैर्यान तो आमकां फाटीं धाडटा. देखून तो म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड जाय जय, तुमी संवसाराचो उजवाड जाय जय. हांवें तो म्हजो उजवाड, म्हाका दिल्लो उजवाड, म्हाका दिल्लें बेसांव हांवें तुमकां दिलां. हांवें तुमकां आशिर्वादीत केलां. हांवें तुमकां शिराप घालूं ना, तुमचें जिवीत पाड जावं दी, बिड्ड्यार जावं दी म्हूण सांगूं ना. हांवें तुमकां बेसांवांनी भरलां. देखून तुमी बेसांव जाय जय. उजवाडाची कामां आमी करता गी बरें करूंक न्ही. आमचे थंय तर उजवाड आसा म्हूण जाल्यार कितें करता, आमी आमकांच पळोवंक शकता. वय मू आमी आमकांच पळोवंक शकता आनी आमकां आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक शकता, दाखोवंक शकता. दुसरीं आमकां पळयतात.
दुसरी आमकां पळयतात आनी तो उजवाड जर तर आमचे थंय ना म्हण जाल्यार वो देवान दिवचो तो उजवाड आमचे थंय ना म्हण जाल्यार नेंगी आमी करंट बिल्ल भरल्यार मात्र नेंगी नातल्यार कनेक्शन काडटात वयमू आमी रिचार्ज केल्यार मात्र नेंगी जर तर आमी रिचार्ज करूं ना आमी तें बिल्ल बांदूं ना आमी तें कितें ताका फावो तें ताका दिवं ना जर तर तें दिवं ना म्हणून जाल्यार आमी आमचेंच डिस्कनेक्ट केल्ल्या स्वाकुशेन आमी ताचे तावन डिस्कनेक्ट केल्ल्या परी जाता आमी काळोखान जियेल्ल्या परी जाता आमी ताचे तावन पयस गेल्ल्या परी जाता देखून आमी त्या उजवाडान जिये जय आमी त्या उजवाड आमी आमचो करून काणगे जय आमी ती बेसांवां हो आमची करून काणगे जय तो म्हणटा हांव तुमकां सांडिना हांव तुमकां सांडिना हांव तुमकां बेसांवांनी भरतां हांव तुमकां आशिर्वादांनी भरतां तो आमकां आशिर्वादांनी बरसो देव मोगाचो न्हू आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमचें शेसमर आमची पवित्र सभा पाड करचो देव न्हय तो आमकां रसुल्लो देव आमकां बेसांवांनी बरसो देव देखून त्याच देवाक तो म्हणटा हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडिचो ना हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडिचो ना कितल्या जाणांन हांव तुजे सांगाता आसा हांव तुका विश्वासान तुजे सांगाता रावता म्हणून सांगून विश्वासघात केल्लो आसा पुरो नेंगी विश्वासघात केल्लो आसा आमी कितल्या जाणांक मोस केला आसूंक पुरो पूण हो देव म्हणटा हांव तुका सांडिचो ना अनाथ परकी जावंक पुरो त्या मार्गार असो एक भिकारी भीक मागता ताका तें ऊस तें खाता तें मेळ्ळें तो खाता जाल्यार तो जियेता कोण ताका सांबाळटा या परिसरांत आसची सुकणी सावजां मनजाती रूख झाडां जर तर त्या वाऱ्या वादळांत ती आसात म्हणून जाल्यार तांकां देव राखता म्हणून जाल्यार ताच्या सारक्याचो स्वरूपाचो जावन आमकां रसुल्लो देव आमकां सांबाळचो ना गी आमकां तो राखचो ना गी आमकां ताच्या बेसांवांनी बरचो ना गी मोगाच्यानो तेंच परत एक फावटी ती पवित्र पुस्तकाची ती कांताराची उतरां आमी गावया हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडिचो ना हें कांतार आमकां हर एकल्याक येता दोळे आमी दांपया हे दोळे आमी दांपया आमकांच आमी त्या देवाक समर्पण दिवया आमकांच आमचें जिवीत आमी समर्पण दिवया हांव तुका सांडिचो ना म्हणली ती भास आमची करकाण घेवया ताची बेसांवां आमची करकाण घेवया ताचे आशिर्वाद आमचे करकाण घेवया आनी गावया गीत हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडिचो ना हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी तुदय म्हाका आवयचे कुशीत आसतना हांवें तुका भिजला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लेखलां तुझे लेखला सांडीत गे काव नेत्या बाळाक आपल्या आवय सांडीत तरी हांव सांडिचो ना हांव सांडिचो ना आवय सांडीत तरी हांव सांडिचो ना हांव सांडिचो ना हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडचो ना हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडचो ना मोगाच्यानो वय साबार पोटी आमच्या जल्मदातारांक आमी जड जाता आमच्या जल्मदातारांक आमी सांडटा आमी एक सुरी जियेता पूण देव आमकां सांडिना आमी सगळ्यांत हांव पयस वयता देव आमकां सांडिना देव आमकां ताच्या बेसांवांनी भरता देव आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरता देव आमकां ताच्या कृपेन भरता देखून ह्या देवाक आमी आमच्या सांगाता दवरी जाय मागा तुमी घेतल्यात मागा तुमी घेतल्यात जे कितें आमकां गरजेचें आसा आमी साबार ते सावां आमच्या तेरसा मुखांत्र आमी ताच्या पांयां तळा समर्पिलीं साबार ते सावां आमचे गरजो आमी हाडनांगासर आयल्या आमकां मात्र कळीत आसा मोगाच्यानो आमकां कळीत आसा त्यो गरजो कसल्यो म्हणून आमचें सगळें कुटुंब परत एक फावटी
ताच्या पांयांतळा समर्पून दिवया. जर तर तो देव आमच्या सांगात आसा म्हण जाल्यार आमी भियेवची गरज ना, आमी काऊ जेवची गरज ना, आमी तकली बागावची गरज ना, आमी तकली उखलून चलोवंक आमकां तो आधार दितलो, आमकां ताच्या बेसावांनी भरतलो, आमकां ताच्या कुरपेन तो भरतलो. वय तो आमच्या सांगाता जाय जेजू, आमच्या सांगाता तो राव जेजू, आमकां आमच्या कुटुंबान तूं राव जेजू, आमकां तुज्या बेसावांनी तूं भर जेजू. बुवा पुरबायची पवित्र पुस्तकांत आसात 2 दर्ये म्हणले उल्लेख आसा. एक मेल्लो दर्यो, डेड सी म्हणटा आमी, वय मू मेल्लो दर्यो पळयला गी, थोड्यांनी पळयला आसूं पुरो, पूण पवित्र पुस्तकांत आमी आयकलां थंयसर आमी गेल्या म्हण जाल्यार तो दर्यो न्हय, तो दर्यो न्हय, एक पॉंड म्हणटा, एक तळें जावन आसा. मिठाच्या अंशान तें भरिल्लें. मीठ इतलें आसा की थंयसर खंयसले जीव जंतू तांतू जियेंक सकनात. देखून ते मेल्लो दर्यो, मोनीस गेलो म्हणून जाल्यार तांतू उपेता. कसल्यो जीव जंतूय ताच्या नांत, कितेंय ना, कितें मीठ दोबें आनी तें उदक मात्र. आनी आमी त्या सुत्रांत मेल्लो दर्यो म्हणलो उल्लेख आसा. आनी एक दर्यो या गलिलियाची ती नेंगी सरोवर म्हणटा हांव, ती एक न्हंय जावन आसा. आनी आमी पवित्र पुस्तकांत आमी आयकलें, या आयकता हांव, थंयसर जीव आसा आनी थंयसर खंडीत बरें तांतू आसात, जीव जंतू जिवन आसात, आनी थंयसर 5वें आसा आनी सगळें जीव जिवंक शकता, जीव तें जिवंक शकता. कित्याक म्हळ्यार तें मेल्लो दर्यो आपणा थंय घेतिल्लीं तीं उदक बेसांव भायर दिना, ताचेच थंय दवरता, ताचे थंय तें एकठांय करता आनी तो मेल्लो जावंक शकता. आनी जर तर आमी पळयलें गलिलियाचो तो सरोवर, तो उल्लेख आमी आयकला, आमी थंयसर आमी पळयलें म्हणून जाल्यार सगळें 5वें सगळें जीव दिवचें आसलें. कित्याक म्हळ्यार जें कितें तें घेता तें दिता, जें कितें तें घेता तें कितें दिता. आनी आमकांच आमी केदाळा आमी दिता गी, आमकां दिल्लें जिविताचें तेणें, आमकां दिल्लीं देवान दिल्लीं तीं बेसावां, ती आमचे थंय दवरूंक न्हय, बगार दुसऱ्यांक दिवच्या खातीर सेवेच्या मुखांत्र, बऱ्या मनाच्या मुखांत्र, बऱ्या उतरांनी आमी दुसऱ्यांक दिवंक आसा. देखून आमी घेवंक आयले हांव, आमच्या खातीर न्हय, दुसऱ्यांक दिवच्या खातीर. मोगाच्यान उडास दवरी जाय. देखून जर तर तो देव आमच्या सांगात आसा म्हणून जाल्यार आमी भियोवची गरज ना, आमी काऊ जेवची गरज ना. त्या देवाक आमी आमच्या सांगात आपोवन घेवया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. आमची अस्मिताय आमकां बेसावांनी भरचो, आमकां राखचो, आमकां सांबाळचो, आमची पिडा पयस करचो तो देव, नीज देव, त्रयेक देव आमच्या सांगात सदांच आसा म्हूण जाल्यार आमकां धैर्य, आमकां सकत, आमकां जिवाळ दवरता. देखून ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು, ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ಕೈಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ,
हालेलुया 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 हालेलुया. त्याच देवाचें बेसांव घेवंक आयती जावया मोगाचेनो. त्या देवाक मान करिया सन्मान करिया. म्हजे सांगात तूं राव जेजू, म्हज्या कुटुंबान तूं राव जेजू, म्हज्या उणेपणान तूं राव जेजू. म्हज्या सांगात तूं रावोन दुसऱ्यांक बेसांव दिवंक म्हाका तूं फावो कर जेजू म्हणून त्याच सोमयाचें बेसांव घेवंक आमी आयती जावया आनी गावया गीत आराधनाचें. प्रार्थुया. देवा विचित्र सक्रमेता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಆನಂದದಾಯಕವು. ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಆನಂದದಾಯಕವು. ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತಾ ಬಂದಿಹ ಭಕ್ತರ ಸಲಹೋಯೇ ದೇವಾ. ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತಾ ಬಂದಿಹ ಭಕ್ತರ ಸಲಹೋಯೇ ದೇವಾ. ಜೈ ಜಗದೀಶ್ವರ परमेश्वर. जय जगदीश्वर. निन्नय मार्गवनु तोरिसुवे प्रभुवे. निन्नय मार्गवनु हे प्रभुवे. ಶಿರವನ್ನು
भक्तीन मोनान कत्या खर्चन कुटमास विरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता तर तुझे ऐकून काशिता जिनीतील पालच्या कुर्बा मागता जीविताच्या मुड्या गडरिता सासनीची भीती मुरमरता संतोषान उल्हासान दिवाशी काळजान बलिदान भेटून बाबा मंदिरात जमल्या भक्तीन मोनान कत्या खर्चन कुटमास विरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान सोम्या तुझे समोर आयल्या गीत आमी गायलां उतरां आमी मनान चिंतन केलिंगी या उडासा काडलिंगी कळीत ना परत एक पटी उडासा काडया देवाच्या युकरिस्ताच्या त्याच्या सॅक्रिफिसाच्या उगडास काण मिसाच्या बलिदानाक आमी आयल्या संतोषान आयल्या उल्हासान आयल्या अत्रेगान आयल्या बेसांव घेवंक आयल्या ताचें उतर आयकूंक आयल्या ताचें मांस आनी रगत खावंक आयल्या सेवूंक आयल्या सबार पोटी आमी सुकोवन पडल्या खाली हातांनी येवन खाली हातांनी फाटीं गेल्लें आसा पूण आमी केल्ल्या सुखी खातीर देवा तावन पेल्या तावन बोगसणे मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बघेव सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोमिया प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजू देवासाक परजळीत मागण्या आणि दुबळीकायेची जिणी जियेवन तुझे परजेक देखी बरीत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आणि दुबळीकायेच्या स्पिरितान नवे जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हण मागता आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप आजियाची आवय आतालियान आपलो पूत मेला ते पळयतच तिने सगळ्या रायाळ कुटुंबाचो नाश करूंक सुरू केले पूण जेरोबाम रायाची धूव आनी आहाजियाची भयण जेहोशेबा हिने आहाजियाच्या पुता जोवशाक जी विशीं मातशें आशिल्ल्या रायकुवारा मदलो काडून व्हेलो आनी ताका ताची वैजनी सोवे गुप्तीनीच्या कुडांत दवरलो अशें तिणें ताका आतालिया मुकलो लिपोवन ताचो जीव राखलो आतालियाचे रसवडकेच्या वेळार तो सर्वेस्पराच्या मंदिरान 6 वर्सां लिपोवन रावलो पूण 7व्या वर्सा जेहोयादान
करिताच्या आनी राखवाल्याच्या अधिपतीक आपोवंक धाडले. ताणें तांकां सर्वेस्पराच्या मंदिराक व्हेलें. तांचे कडेन एक करार केलो. तांचे कर्णां सापूत घेवंक लायलो आनी उपरांत तांकां रायाच्या पुताक दाखयलो. अधिपतींनी याजक जेहोयादान दिल्लें आज्ञे प्रमाणे केलें. अरेकलो आपापल्या मनशाक जावं सब्बताच्या दिसा काम आशिल्ल्यांक जावं सब्बताच्या दिसा सुटी आशिल्ल्यांक घेवन याजक जेहोयादाशी आयले. याजकान अधिपतीक मंदिरान दवरलेले दावीद रायाचे बले आनी डाली दिल्यो. राखवाली अरेको आपापल्या हातांत शस्त्रां घेवन मंदिराचे दक्षिणे कुशीतावन उत्तरे कुशी पर्यंत वेदीचे आनी मंदिराचे भोंवतणी रायाक अरे कुशीन राखचे खातीर रावले. उपरांत जेहोयादान रायाच्या पुताक भायर हाडलो. ताचेर मुकुट दवरलो आनी ताच्या हातांत सोल्ल्याची एक पात्री दिली. तांणी ताका राय केलो आनी ताका अभिषेक केलो आनी आपल्यो ताळयो पेटोवन ते उद्गारले, लांब जियो राय. आतालियान लोकांन केल्लो आवाज आयकलो आनी ती सर्वेस्पराच्या मंदिरांत येवन लोकां सुवे रावली. रिवाजा प्रमाणे राय खांब्या कडेन उबो आशिल्लो. अधिपतीन आनी कोम फुंकपी रायाचे बगलेक आसले आनी देवाचो सगळो लोक उल्हासान बरोवन कोम फुकीत आशिल्लो. हें सगळें तिणें पळयलें. तिणें आपली मुस्तेकी पिंजली आनी बोब मारून म्हळें, राजद्रोह राजद्रोह. तेन्ना याजक जेहोयादान सैन्याचेर अधिकार आसलेल्या अधिपतीक आज्ञा दिली, तिका भायर व्हरा. तिचे फाटल्यान कोणी येत जाल्यार ताका तलवारीन जिवीशी मारा. कित्याक याजकान पयलें सांगलें, सर्वेस्पराच्या मंदिरान तिका जिवीशी मारूंक नजो. देखून तांणी तिका धरली आनी गोड्याच्या दरबारांतल्यान रावलेला गेली तेन्ना तांणी तिका जिवीशी मारली. जेहोयादान सर्वेस्परा मदें आनी राया आनी लोकां मदें एक सल्लो केलो आनी आपूण देवाची परसा जावंक कुशी व्हरतात म्हूण तांणी भास दिली. ताणें राया आनी लोकां मदें एक सल्लो केलो. उपरांत देशाचो सगळो लोक बाल देवाच्या मंदिराक गेलो आनी तांणी ताचो नाश केलो. ताच्या वेदीची आनी मुर्तीची पुर्ती पोट केली आनी बालदेवाच्या येसाकाक मटवानांक वेदी मुखार जिवीशी मारलो. जेहोयादान सर्वेस्पराच्या मंदिरा मुखार राखवाल्यांक दवरले. देशाचो सगळो लोक संतोशान भरलो. आतालियाक रावलेल्यान जिवीशी मारलेल्या उपरांत शहरान समाधान आशिल्लें. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्वेस्परान सियोन शहर विंचून काडला. आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमला. सर्वेस्परान सियोन शहर विंचून काडला. आपलो निवास म्हूण ताणें नेमला. सर्वेस्परान दाविदाक सपूत घालून उतर दिल्लें. हे उतर तो मोडचो ना. तुज्या पुताक तुजेच कुशीच्या फळाक तुजे सिंहासनार हांव चडयतलो. श्लोक. सर्वेस्परान सियोन शहर विंचून काडला. आपलो निवास म्हूण ताणें नेमला. तुज्या पुतांनी म्हजो सल्लो सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ले उपादेश पाळल्यार तांचोय पूत तुज्या सिंहासनार चडटले आनी सदांकाल रसवट चलयतले. श्लोक. सर्वेस्परान सियोन शहर विंचून काडला. आपलो निवास म्हूण ताणें नेमला. खरेंच सर्वेस्परान सियोन शहर विंचून काडला. तेंचो आपणाचो निवास म्हूण ताची खुशी जाल्या. हो म्हज्या सस्नीक विशेवाचो निवास हांगा म्हजे बिडार करूंक हांवें येवजिला. श्लोक. सर्वेस्परान सियोन शहर विंचून काडला. आपलो निवास म्हूण ताणें नेमला. हांगा दावीद रुका कोमरो म्हूण फटयतलो. म्हज्या माकलेल्याचो दिवो जलतो सांबाळतलो. ताच्या दुस्मानाक लजेक घालतलो पूण ताचेर म्हजो मुकुट परसलतलो. श्लोक. सर्वेस्परान सियोन शहर विंचून काडला. आपलो निवास म्हूण ताणें नेमला. उद्गार. आपण
बळी म्हूण जाणा आसात कितली ती बागी सर्गीचे रास्ताचे हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें संवसारांत तुमकां दिर्वे पसय नाकात. हांगा कलंब मांडटा आनी कीड खाता आनी सोर खान्ना घालून नागयतात. पूण दिर्वे पसया सरगार थंय कलंब मांडना कीड खायना आनी सोर खान्ना घालून नागयनात. कित्याक जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीजय आसतलें. दोळो कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसात जाल्यार सगळे तुजे कुडींत उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुजे कुडींत काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलेलो उजवाडस काळोख जायत जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांकूळ जायनाये. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. इंग्लिशांत ट्रेजर हंट म्हणलें गेम आयका लागीं दिर्वें सोदचें. नेगी आयकलां आसूं पुरो साबारां केल्ल्यांत आसूं पुरो. क्लू दितात आनी एक दिर्वें एका जाग्यार दवरतात आनी तें आमी सोदून काडूंक आसा. सोदून एक दिर्व्यातावन आनी एक दिर्वें आनी एक दिर्व्यातावन आनी एक दिर्वें तें क्लू आमी सोदून सोदून वता आसतना आमकां लिपोवन दवरिल्लें तें दिर्वें आमकां मेळटा. साबार पोटी मेळटा. साबार पोटी आमी तोकोन जायना सरेंडर केल्लें आसता. पूण थोडीं भुरगीं थोडीं ह्या खेळांत वांटेलीं जाल्लीं तीं सोडिनात. आमी तें दिर्वें सोदिचेत. नेगी आमचें जिवीत जावन आसा एक खेळ आनी हे खेळांत आमी साबार तरांची दिर्वीं सोदता. थोड्यांक पयशे दिर्वें आसूंक पुरो. थोड्यांक समाधान दिर्वें आसूंक पुरो. थोड्यांक भलायकी दिर्वें आसूंक पुरो. थोड्यांक वेगवेगळे रितींनी वेगवेगळ्या दिर्वीं वेगवेगळी रितीची जावन आसात आनी ती कसली गरज आमकां आसा आमकां कळीत ना. देखून ते सोदून आमी वेता. ते सोदून वेता आनी आमी प्रयत्न करता सगळे जिणे आमी ताच्या फाटल्यान आमी आसता आनी ते मेळटा पर्यंत आमी सोडिना. नेगी वय मो वय. आनी ह्या 4 दिसांच्या संवसारांत आमी सोदचीं दिर्वीं साबार तरांची एक मेळ्ळें म्हणून जाल्यार आमकां समाधान ना आनी एक सोदता. हें जालें. हे मेट हांवें आपणायलां आनी एक मेट हांवें आपणायचंय आनी एक मेट हांवें सडचंय. देखून आमी सकला देवूंक नाका वयर वचून बसचंय. ती दिर्वीं कितलीं पुंजयता काणयोन दवरता ती वापरूंक आमकां वेळ आसना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या हट्टी जिवनांत दिर्वीं पुंजोवचींत आमचें जिवीत जावन वेता. मेळिल्ले जावंक पुरो पयशे उदाहरण आमी गळिल्ले पयशे ते आमकां खर्चूंक आमकां वेळ ना. नेगी 100 रुपया आज घडले म्हणून जाल्यार आमी आनी एक काम सोदता आनी एक जॉब सोदता. खंय 150 मेळटा आनी खंय 200 मेळटा. नेगी प्रमोशन आनी ते मेळिल्ले पयशे मेळिल्ले दिर्वीं आमी वापरूंक आमी सकना. तात्कालीक. तुमी आयच्या शुभ वार्तेंत आमी पळयलें त्या वेळेर जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा संवसारांत तुमकां दिर्वीं तुमी पुंजय नाकात. संवसारांत दिर्वीं पुंजय नाकात. 4 दिसांचो हो संवसार हांगा कितें हाडलां नेगी कशीं आयिल्ल्या तशेंच पाटी वेतल्या.
कितेंच आमी घेवन वचिना घेवन वेचिना कितें आमी सोडलां कितें आमी दिलां तें आमी आमचें कर्ण वचोंक साध्य आसा देखून हांवें आराधना वेळार सांगिल्लें जें कितें आमी दुसऱ्यांक दिलां जें कितें आमी दुसऱ्यांच्या मनांत तांच्या तोंडांत तांच्या जिवितांत समाधान हाडचेत आसलें आमी तांच्या तोंडांत हांसो हाडचेत आसलें आमी परक्याक दिलां आमी दान दिलां आमी बरें केलां तें मात्र उडासात दवरतात वैगी न्ही वै मू सांत भोगता सात सांत भोगता आसात आमी जर तर तांचे जिवना विशयांत आमी पळयलें म्हणून जाल्यार तांणी दिल्लें मात्र तें उडासाक हाडटा तांणी केल्लें मात्र उडासाक हाडटा देखून मिसाच्या बलिदानांत हे म्हज्या उगडासाक करात हे म्हज्या उगडासाक करात देखून तो उगडास परत परत आमी नियाळटा आनी तें आमी आमचें कर्ण घेता तें आमकां देवान दिल्लें देवान ताणें सॅक्रिफीस जावन दिल्लें देखून तुमी पुंजय नाकात कित्याक म्हळ्यार पुंजयिल्लें सोर व्हरता नातल्यार कुसोन वेता सबार पोटी न्ही गी आमी बरें आंबे हाडून दवरता न्ही गी ह्या दिसा आंब्याचो काळ मस्त आंबे पणस मस्त आसात आनी दवरता पाड जाल्लें वेगी कातरन खाता बरें दवरता फाल्यां तें परत्यान पाड जाता परत्यान तें कातरन खाता बरें आसलें परत्यान पुंजोवन दवरता थंयसर सोर येतले सोरतले व्हरतले पयलें दुसरें जावन आसा थंयसर आमी आयकल्लो जो संदेश आमी सबार पोटी आयकला आसूंक पुरो ताची दिश्ट सोमाना वैगी ताची दिश्ट सोमाना कित्या खातीर दोळे सोमा आसात दोळे सोमा आसात दिश्ट जर तर पाड जाली म्हणून जाल्यार सगळें पाड जाता दिश्ट खंय नांव येवची दिश्ट दोळ्यांत हांव येवची न्ही दोळ्याक जें कितें आमी कमांड दिता पळय जें कितें आमी सांगता पळय हें पळय अशेंच पळय तशेंच पळय म्हणटा पळय तें जावन आसा ती जावन आसा दिश्ट ती आंतरीक जावन आसा ती आंतरीक जावन आसा आनी ती जर तर दिश्ट पाड जाली दोळे नातल्ले जी येतात दोळे नातल्ले तांचे जिवीत जी येतात आनी ते सबार संगती आपणावंक शकतात आनी जें कितें संवसारांत करूंक शकतात जर तर आमी दोळे आसून जर तर आमची दिश्ट पाड कर्ण काण गेली म्हणून जाल्यार आमी जियोंक शकना पूण दोळे पाड जाती जाल्यार सगळे कुजे कुडीत काळोख पडटलो आमी म्हळें उजवाड असो आनी काळोखाचो उल्लेख केलो देखून देवान आमकां हांव जावन आसा उजवाड म्हणलें आनी परत ताणें तोच संदेश शिसांक दिलो आनी म्हाका आनी तुमकां दिला आनी तुमी जावन आसा संवसाराचे उजवाड तुमकां उजवाड जावन धाडटा तो उजवाड हांव तुमकां दिता ती दिश्ट आमी ताचे तावन घेवंक आसा ती दिश्ट आमी ताचे ताव आपणावंक आसा जर तर ती दिश्ट आंतरीक दिश्ट जर तर आमचे थंय आसा म्हणून जाल्यार आमी परजळटले आमी दुसऱ्यांक आमकांच दाखोवंक शकतले क्रिस्ताक दिवंक शकतले आनी क्रिस्ताक परकी अनभावार्थी आमचे भाऊ भयणी आमचे थंय क्रिस्ताक दिवंक शकतले एक दीस घडीत किऱ्यांत आसलो किऱ्यांत एका दिसा कोवेंताक मिसाक वता आसतना सकाळींची 6 वरां मीस जावन फाटी येता आसतना बायकार फाटी येता आसतना त्या आड वाटेर त्या भितरल्या वाटेंतल्यान एक हिंदू कुटुंब थंयसर येत आसलें एक प्रायवंत स्त्री एक आवय आनी एक दू ड्रायव्हिंग करनासली आनी म्हाका कळीत ना तांचें कार पंक्चर जाल्लें खंय टायर फुटोन गेल्लें आनी त्या वाटेंत हांव त्या मिसांत हांव पाटी येत आसलो पाटी येवन आसतना बायकार येत आसतना तें हांवें बायक रावयलें कितें म्हाका भोगलें बायक रावयलें कितें जालें म्हूण विचारलें नाही आमचें टायर फुटलां हांगा कितें आमकां कळीत ना आमी निट्ट्यांत हांव आयल्या कारकोळ तावन आयल्या म्हणाली ओके हांवें म्हजो आल्ब बांदलो बांदलो आनी हांवें स्टेपनी काडली टायर फिक्स केलें म्हजी वडवी काय सांगूंक न्ही ह्या गणितांत घडिल्लें गणीत तो संदेश आमी आमचो करून काणगे जाय त्या हांवें तांकां टायर स्टेपनी घाली आनी म्हळें अशें तुमी मुखार वता आसतना किन्नी गोळी थंयसर आतां तुमकां तें आंगड ओपन आसची ना मुखार वचून फाटी वचून इल्लें वारें घाला आनी तें टायर पंक्चर घालून फाटीं व्हरा म्हळें ती हांवें विचारलें तुमी खंय वेतात म्हण विचारलें आमी काटील देवळाक वेतेत आसा हांव म्हणाली एक हिंदू कुटुंब काटील देवळाक वेतेत आसा हांव मीस जावन फाटीं येतलो आनी
ती दिवळाक वेतेत आसले घडीत त्या वाटेंत ताणी म्हणली ती 11ची उतरां देवेर तिक्कीला कांड म्हणाली. देवेरेक तिक्कीला कांड म्हणाली. हांव मीस जावन पाटी येतलो ती दिवळाक वेतली. मोगाच्यानो सबारपोटी आमच्या वाटेन आमच्या जिविता पयणात आमकां गरजेवंतां मेळटात, आमकां दुबळी मेळटात सांजुजेन केल्लें तितलेंच, आनी आमकां कसली गरज आसचे साबार जाणां मेळटात. आमकां तांचे थंय देव पळोवंक मेळटा आनी ती आमचे थंय देवाक पळयतात म्हणून जाल्यार आमचें हें जिवीत शाश्वत जाता, आमचें हें जिवीत उगडासाची काणीक जाता, आमचें हें जिवीत खंडीत आमी जियेल्लें अर्था बरीच जाता. देखून दोळे आमकां दिल्यात, देवान आमकां बेसांवांनी भरलां, देवान आमकां आशिर्वादांनी भरलां. देखून ही बेसांवां आमचे लागीं दवरची नाकात. 4 दिसाच्या ह्या संवसारांत बेसांव दिवचे तसले व्यक्ती जावया, बेसांव आमी वांटून घेवचे तसले व्यक्ती जावया, देवाक आमी दिवया. क्रिस्ताची अस्मिताय क्रिस्तान आमकां दिल्ली आमी दुसऱ्यांक दिवया. क्रिस्तांव म्हणून सांगूंक आमी आमकांच उर्बेन बरया, ताच्या आशिर्वादांनी बरया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावंक म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे मेळ्ळें. आमच्या या पवित्र विचारावा सर्वेस्पर मानून घेव. सृष्टीचेर असणारा सर्व मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीत मोगान बेटयलेले मागणे आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवलें. येस शेगणू आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष परीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवका सांजुजे वाजापासत आमी तुका दिनवासांव. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत
तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आणि दुबळीकायेच्या स्पिरितान जी येवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. येताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आधार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हे रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. तुमचे मरण आम्ही समारंभा, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पितमाचे विस्तारलेले तुझ्या पळय सभेचो उडास कर. लिया आमच्या भगन बापा, पिटर फाल आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वडय. पुनर्जीवन बनसो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या बरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कार्य देवाचे मागीर संगती ती सोबती भगेवन जुसे भगेवन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर
ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थने सांगाता आमी म्हणोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सर्वच काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो माया मोग आसो गुर्तू जावन एकामेका शांती आमी वांटून घेवया देवाचे शिडये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूट कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूट कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शिली संसाराचे पाप करता ती ह्या शिलयेच्या जिवनाक आपण लाभली ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खावना म्हाका भलायकी मेळटली सोमी
तुझ्या जिवाक लोभ्या सोमी सदा गटाय दिता सरक्यानी नीट वाठानी सोमी म्हाका सोडून वता सोमी म्हजो कोळी कांयच म्हाका उडयना 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 सोमी म्हजो कोळी कांयच म्हाका उडयना. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दादोस केल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांत जियेवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी साजुजे वाजाच्या परजळीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची करी बरी खबर परगटूंक आमकां कुरपा दी. या आमी मागता आमच्या समया जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांभ्रामीक आशिर्वादाक जोडच्या खातीर आमची तकली आमी बागोवया. सर पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतले निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोडकार. मुखार भक्तिकानो ह्या पवित्र तळार सांजेचे वाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक बरो येवकार आमी मागता आसतना तुमी भेटयल्ले सर तुमचे इरादे सुफळ जावन दीत म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. मोगाच्यान आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन वेल्ले जावन आसात. मनात एक बाब प्रवीण आरान्ना SVD मेळाचे याजक. तांणी मैसूर खजनदार जावन खिरे देवपण्याचो डिरेक्टर जावन आनी बॉम्बे अंधेरी सहायक विकार जावन निस्वार्थी सेवा दिल्या. प्रस्तुत मंगळूरच्या रोशनी निलया कॉलेजींत तांचे उंचले शिकप MSW ते जोडून आसात. तांच्या त्या शिकपा मदें आयचें हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमकां तांणी आदार दिला. शिकपा खातीर सदांय खिरें वचूंक जायना म्हणून आमच्या कोडयाळांत अशोक नगरांत थंयसर ताची वस्ती. ताच्या शिकपा मदें आज हांगासर ही आराधना मुखांत्र जेजू सवें आमकां तांणी सांगातपण दिला. सांगाताच मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक आदार दिला. मोगाळ पाद्र्या बनो तुमकां बाप विकास आनी हांगासर आसच्या पाद्र्याबांच्या सर भक्तिकांच्या नांवी
तुमचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा हांव तशेंच तुमच्या शिकपांत तशें तुमच्या मिसावांत तुमकां आमी बरें मागता कुमसाराक सांगातपण आनी कुमक केल्ले फारांगी पेट कोवेंताचे याजक मलगोडो पाद्र्या मानांदीक दिलराज बाप तशें मानांदीक बाप अनिल फेर्नांडीस कापुचीन मेळाचो तुमकांय देव बरें करूं. अनिल म्हणटा आसतना एसविडीचे चिंतात हो कसो बदलालो गी म्हणून हो कापुचीन मेळाचो पाद्र्या देखून तांच्या आयज सेवेक आमी आभार मानता. कांताराचें मुखेलपण घेवचो माने सायमन आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक कांतारा टीव्हीचेर घालून कुमक केल्ल्या प्रिन्सन डिसोजा आनी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो आमचो मनेस नायनल डिवायन वर्ल्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक स्टिफन मेंडीस तशें सर सिबंदेक देव बरें करूं. सांजचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमच्यान आमी मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतलें जावन आसा सांत तोमासी रावाड्याकार तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजचे वाज बाप तांकां तांच्या बऱ्या मनांक आशिर्वादांनी बरोव. येवच्या शुक्रारा रांदपाक मोगाची सभा सांत मदर तेरेजा कणतूर कुटाताच्या वाड्याकारांक आसतली. हांगासर सर तिणी सभा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक सर तिची तयारी करच्या दान मिसांक घेवन कुमक करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वाचप आसच्या काणीक एकठांवच्या दानारुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावरच्या. सांज जेवाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांज जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी मागता. मोगाचेनो भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर आमकां हॉलांत थंयसर मेळटात. तांची सेवा आमी घेवया आनी आमच्या पिडेतावन आमी बरेपण जोडया. खोंकली सबारांची उणी जाल्या पूण ना किल्लेशे खर्च जाता म्हणून सुबारांनी सांगलें देखून थंयसर दाक्तराक मेळ्ळा तांणी दिवचे त्यो गुळयो घेया. मुखल्या दिसांनी नाकाचे समस्ये बरे जावन कित्याक जुजेवाज बापाच्या थळार घेवचें तें वखद आमकां भलायकी बरी दिवंक शकता. मोगाचेनो हरी एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुणशें उक्तें आसा. संगता धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसा आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरान तुमी दिवी येता. मोगाचेनो आज हांगासर हें भक्तीपण चलोवन व्हेल्लो पाद्र्याब हांव चिंता पयले फावटी हांगासर पावला देखून पयल्या आयिल्ल्या पाद्र्याबांक आमी एक मान करून खुशी व्हरता. मानाची वात दिवन तांच्या मिसावांत बरें जावं दी म्हणून आमी मागता. देखून पाद्र्याबान दयेकान मुखार येवचें आनी आमचे तावन ही मानाची वात तुमी स्विकार करची. आमचे मदें एक सिस्टर आयल्या. सिस्टरांक एक मान करची आमकां एक संप्रदाय कित्याक सिस्टरांक वाद दिली म्हणटना चेडवां भुरगीं ह्या भुरग्यांक चेडवां भुरग्यांच्या आवय घरा वचून सांगतात सिस्टरीक एक वात दिली देखून तुंय सिस्टर जा पुता म्हूण सांगता आसतना हांव उलो दिता सिस्टरीन मुखार येवचें आनी मानाची वात हांगासर आमी दिवची तुमी घेवचें. आनी एक बरेंपण हांवें थंयसर पळयलें म्हणल्यार सिस्टरीन वो ते मदें बसल्ली. बरेंपण खंयसर गेल्यार दिसून येता म्हणची एक रुजवात. सिस्टर आयिल्ली पयलीं आयली वो ते मदेगात बसल्ली आनी सिस्टरीची आवय उपरांत आयली आनी येवन सायडींतल्यान येता आसतना धुवेक पळयलें आनी लो दोळ्यानंत मुखार आपयलें. आपोवन ती राखोंक ना ये नाका म्हणून शीद आयली तिणें मुखार दिंबी घाली. 2 खण तेर चल्ल्या उपरांत सिस्टर उठोवन मुखार बसली. आनी हें जावन आसा आज काल आमी सांगाचें जाल्लें मस्सुबटी आमी दुर्साता हांव कालय सांगता पूण पळय तिणें काल दाखयली ती देख ती मुखार येवन बसली. सिस्टर हांवें फाटीं बसून मीस बेटे वेतें पूण तरीकी आवयच्या त्या उतराक काल जालें आनी एक निजायकी शाबसकी देखून तुवें एक बरी देख दिलाय. उरल्या स्त्रियांक ती जायजे म्हणल्या उद्देशान तुका एक मानाची वात दिवंक हांव कशी व्हरता कित्याक कोणेंय पळोवना पूण हांवें पळयल्लें पूण तुजी देख उरल्याक जावं दी. सिस्टरीची माय
हांगाच्या बरेपणाक सबार आनी तांचें बरें मन दाखोवचें आसा. उदार मन दिल्ल्या दानीक जेवणा बाबतींत नैवज दिल्ल्या दानीक आमी मानाची वात वणटेल्या नांवां पयले भशेन तुर्तान येवन वात घेवच्याक विनंती करता. आयचे प्रधान याजक बाब प्रवीणारांना तुमकां उलो दिता ती वाती दिवच्याक. आदल्या शुक्रारा कुमक केल्ली आसा तर तुमी मुखार येवन तुमची वात तुमी वरी येता. जेवणा खातीर कुमक केल्ली जोस्विन क्रास्ता लोरेटो 500 रुपये. नांव नाका म्हणून 7 किलो तांदूळ दान दिला. आशिल डिसोजा उल्लाल 2000 रुपये. ऑस्टिन मंतेरो विजय अडका 2500 रुपये. मेरिल डिसोजा इरा मुडिपू 2000 रुपये. स्टेल्ला पायस पांडिकट्टा मुडिपू 2000 रुपये. गिल्बर्ट सिक्वेरा बन्नूर पुत्तूर 1000 रुपये. संतान सेवरीन कुटीना 100 2500 रुपये. जेराल्ड रोड्रिगस आग्रार 1000 रुपये. वीणा पिंटो फजीर 500 रुपये. शरल डिसोजा पुत्तूर 2000 रुपये. तशें ह्या पवित्र तळाकच्या बरेपणाक दान दिल्ली आसात. अनिता पिंटो बोंदेल 5000 रुपये. पीटर कोरेया सुरतकल 2000 रुपये. अलेक्स मंतेरो पुत्तूर 170 रुपये. अरुण मंतेरो बोळा 2000 रुपये. अनिता टेलिस बोळा 1000 रुपये. फेलिक्स डेसा तोडांबिल 1000 रुपये. दान दिल्ल्या सर दानीक जुजेवाज बाप तुमकां 100 वटांनी देवातान मागोवन दिवं दी म्हणलें आमची आशा. वाती वणटेल्या पाद्र्या बनून तुमकांय देव बरें करूं. मोगाच्यानो येवच्या शुक्रारा दिसा भुरग्यांक रजा आसा आनी आमी पावसा खातीर मागला. जर तर आमी मागलें मागणें देवाक पावलें तर बरो पावस आयलो जाल्यार आपत्यांत पावसा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. जर तर पावस येवंक कांय आमचे थोड्यांचे हात समा वयर वचूनात. हांवें केदाळा म्हणचें कितल्या भावार्थान तूं मागताय त्या भावार्थान तुका इनाम मेळटा. जुजेवाजान दिंबयेर पडून देवाचेर संपूर्ण पातयणी 100% दवरल्यान थंयसर आश्चर्य घडलें. आमी आयल्यार जायत थोड्यांनी चिंतलें सत्री हाडून पावस येयल्यार म्हजी गत देखून पावसाचें लक्षण दिसना. देखून बरें करून आमी ह्या नोवेना वेळार मागया. पूण येवच्या आयतारा येवच्या शुक्रारा दिसा हांगासर प्रत्येक तरान पावसा खातीर मागणें आसतलें. पावस आयलो जाल्यार अर्गां जावन आमी मागणें करतले. देखून सर्वांक हांव उलो दितां आतां हांगासर करच्या ह्या नोवेना वेळी पावसाचें देणें देव आमकां फावो करून दी आनी करता म्हणल्या विश्वासान ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवया. सांजो जेवाज बापाक आमचे मदें येवकार दिवच्याक उबी रावया. जुजेवाज बापा आमच्या शारोत सांगता आमा पासून मोगळ फुकता विनंती करतू सदा. एक घडी बरोबरश्या सांजू जेवाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेलें सर्व अर्गां तशेंच ते सवां ह्या ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता. ही आमच्या भक्तिकाची मागणी तो दयेन मानून घेवं आनी तुर्तान तांच्या गरजांक पावो अशें आमी मागता. आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. बरें घर फावो केल्ल्या खातीर, भुरग्याक शिकोवंक बरी मोद दिल्ल्या खातीर, शिश्ट गूण जाल्ल्याक, बाळंतेर बऱ्यान जाल्ल्याक, शाबितायेन परगांवाक वचोंक फावो केल्ल्याक, आशिल्लें बरें काम फावो केल्ल्याक, किडनी स्टोन आतां निवारल्ल्याक, कोर्स बऱ्यान जायसो केल्ल्याक, हातीन धरिल्लीं सर्व योजना कामां सुफोळ केल्ल्याक, बरी भलायकी फावो केल्ल्याक, परिक्षेंत बरें फलितांश फावो केल्ल्याक आनी 14 जाणां मागलो उपकार फावो केल्ल्याक अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. 2 जाणां बरें शिकाप आपणावच्याक, 5 जाणां शिकोवंक बरी मोत आनी आसक्त आसच्याक, 14 जाणांक परिक्षेंत बरें फलितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्याक, 13 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, 19 जाणांक आशिल्लें काम मेळच्याक, इंटरव्यू पास जावच्याक, स्पर्धात्मक परिक्षेंत जैत जोडच्याक, आशिल्ल्या कॉलेजींत सीट मेळच्याक, उद्यमांत बरेंपण जोडच्याक, 14 जाणांक वावरा थळार संतोष मेळच्याक आनी बऱ्या मनान काम करच्याक, 2 जाणांक कामाची भद्रती मेळच्याक, कामांत प्रमोशन मेळच्याक, 14 जाणांक शाबितायेन परगांवा वेचाक, 9 जाणांक परगांवाक वचोंक विजा मेळच्याक आनी विजाचे प्रोसेस बऱ्यान जावच्याक, सेमिनारिस्ताची तरबेती बऱ्यान जावच्याक, वैद्यकीय क्षेत्रांत बरो अनुभव जोडच्याक,
दोगा जाणांक बरो फुडार मेळच्याक 37 जाणांक आपल्या आवय बापायक आवय भावा भयणीक भुरग्यांक मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक मागोन आसात 14 जाणांची पिडा गूण जावच्याक एलर्जी तावन मुक्ती मेळच्याक 13 जाणांची शुगर गूण जावच्याक स्ट्रोक पिडेस्ताक हातापांयांक बळ मेळच्याक 2 जाणांचे कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक केस जडचे रावच्याक 14 जाणांक शेळ ताप तकली पडापड खोंकली गूण जावच्याक 2 जाणांक कफा गूण जावच्याक दोळे दूख गूण जावच्याक BP मुखांत्र मेंदवाक लागले पिडा गूण जावच्याक 14 जाणांक BP गूण जावच्याक सुडाळ उलोंक जावच्याक अल्सर गूण जावच्याक 2 जाणांक थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक हाताक बळ मेळच्याक 13 जाणांची उस्मोड पिडा गूण जावच्याक किडनी संबंधित पिडा गूण जावच्याक मोशन संबंधित पिडा गूण जावच्याक 2 जाणांक गॅस्ट्रीक पिडे तावन निवारच्याक 2 जाणांची पाठीची दूख गूण जावच्याक 14 पांयांची दूख उणी जावच्याक गांठी दूख गूण जावच्याक जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक 2 जाणांक ऑपरेशन जावंक आसचें तें बऱ्यान जावच्याक 13 जाणां सर्व तरांच्या समस्या तावन मुक्ती मेळच्याक 2 जाणांक मतीक शांत समाधान मेळच्याक कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण रुता जावच्याक 8 जाणांक आपल्या कुटुंबांत शांती समाधान एकवट रास करच्याक सांडून गेल्ल्या कुटुंबादारांनी फाटी येवच्याक मोडलोलो तुटलोलो संबंद गट जावच्याक 2 जाणांची आर्थीक परिस्थिती सुदरावच्याक बँकांत आडव दवरले भांगार सोडोवच्याक लग्ना कार्य बऱ्यान जावच्याक आशिल्ल्या चलये लागीं लग्न जावच्याक बेस्टोवणे तावन सुडका मेळच्याक 2 जाणांनी हातीन धरिल्लें काम पोंद पावच्याक 13 जाणांचो आसचो कठीण राग सोडच्याक बोरांत बरें उदक मेळच्याक 2 जाणांक क्रशेंत बरें फसल येवच्याक क्रशेक लागलो रोग निवारच्याक आमाल पियोवण्या तावन आनी मादक द्रव्य तावन अलग रावच्याक TV मोबायलाच्या वंदोवण्या तावन अलग रावच्याक 2 जाणांचो जागो बऱ्या आमालाक विकून वेचाक 13 जाणांक घरच्या बांदपाचें काम बऱ्यान जावच्याक नव्या घरचें देणें फावो जावच्याक 2 जाणांचे रीण फारीक करच्याक ह्या सर्व इराद्या सांगाता जायती मागणी त्या सवा इरादे आमचे आसात त्या सर्वां पासून आतां आमी मागच्याक सर्व आमी देंबी घालया आमचे हात आमी उबारुया एक आमच्या बापा एक नामान मरी एक महिमा बापा मागण्या मुखान सर्व त्या सवा सर्गी बापाक आमी आतां भेटोवन दिवया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निबार नमान मरे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता श्री आमिता तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदीत सत आनी सदांच सर्वता आमेन सांजोचे वाज बापाक लदीन समिया काकूत आमची कर समिया काकुळट आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकुळट आमची कर क्रिस्ता ऐक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन ऐक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकुळट आमची कर देवपुता संवसाराच्या तारोका काकुळट आमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळट आमची कर संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळट आमची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजोचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवस्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजोचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर दुबळेकायेची जिणी जियोंचो गुर्त जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजोचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजोचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदवणे सांपडिल्ल्या कातोलिकांचे बिरमत पावल्ल्या सांजोचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजोचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच सोनवेचो कातोलिक बावार्थ जिव केल्ल्या सांजोचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचें भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजोचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कश्टान संपडिल्ल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजोचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर बावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर कश्टान वार दैरान सुचल्या सांजोचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करची सांजोचे वाज बापा आमा पसत
पसत विनंती कर. भावार्थ सणन पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिनान धाडूंक वावरल्या सांजचे वाज बापा आम पसत विनंती कर. देवाच्या मुखाची गोडसाण चाकोन सर्वांक देवासरशी हाडून पेचाडल्या सांजचे वाज बापा आम पसत विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले बोगस समकाय सम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले दयनाय कमकाय सम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले काकुळ तमची कर. नवेनाचे मागणे ये सांज जेवास तू आमचो शरोती जावन आसाय आनी सर्गीन तावन देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय. तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमकां क्रिस्त जिणेक मेलफांत तेच वाटेन आमी चलच्या तुजें ताम प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांज जेवास देवाच्या मुखान तुजें काळीज पेट्टले तुज्या जिणेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां मनशां तूं सुडसुडीत जालोय. अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडलेल्या सरशी तूं धांवलय. तांकां जिविताचें उतर प्रकट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचें उतर प्रकट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याच्या बचवे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांज जेवास दुर्बळांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलय. तांची दुखां तुवें पुसली. तांच्या जिणेन नवो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरी फाट शिकयलाय आसता. जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्या ते पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांज जेवास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलय. देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदर मेळासो केलोय. आज सर्गराजान देवा संगी तूं आसाय. थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमच्या बसो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसो देवा लागीं विनंती कर. एक घडी बरें गरज आसची आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर आमी मागया. भायल्या गांवचें झगडें एका रितीर रावून आयलां तशें दिसतना सगळें बरेपणान बदलून सकट लोकांक तांचें जिवीत जियोंक आदार जावचें तसलें जिवीत ही आमचे मुखेली तांकां वाट दाखोवन दीत म्हणून तांच्या मतीक उजवाड मेळच्याक आमी मागया. ह्या पवित्र थळार फाटल्या वर्सांतून येदळ पर्यंत हांगासर सेवा दिल्ल्या सर पाद्र्याबांक हांगाचें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आयिल्ल्या सर पाद्र्याबांक तशें कुमसाराच्या सक्रामेंताक आदार दिवंक येवच्या सर याजकांक विविध रितींनी कुमो केल्ल्या आदारशिल्ल्या सर्व भक्तिकांक तचो समी तांकां सर्वांक ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. ह्या पवित्र थळार आमी घेवन येवची आमची मागणी आमची तेसवां जिवितांत जैत भलायकी बरेपण शिकपान जैत परिक्षेंत बरें करून बरो मतीक उजवाड आशिल्लें ती आशा हें सर्व आनी सांगाताच ह्या पवित्र तळाच्या बरेपणांक सांगातपण दिवच्या वावरच्या हर एकल्याक सांज जेवाज बापा मुखांत्र देव तांकां आशिर्वादीत करून दी. सांगाता आमी म्हणया सांज जेवाज देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन कितेंच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका. दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. भावार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरान ससनांक जियोवचें भाग आमकां मेळा शंकर. आमीन. सोम्याचे नावी आमचो आधार. ताने रचला सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक
कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजेवाजान आपले जिणे आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरतांव. तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. आज जुजेवाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करतांव. ताची महिमा आनी संतोष एका देवात तावन घेता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांजुजेवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीक आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. सांजुजेवाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोष करीत आसा. तुमी सगळी त्याच बापान बसायलेल्या घरांत बागेवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो. आनी त्याच सडवंदारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे आसो.
जेवास बापा आमकां कसोत विनंती कर भगिवन कुसचे कुरवे नेवरमका आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.